इश्टानो गॅस करा पळया आयज आमी खयची भाजी करपाक शिकतली। भाजी पळोवन तुमकां रूच येयली कितें? बरें, हे भाजयेचें नाव आसा तेंडलेची भाजी। त्या मनशाक तेंडलेची भाजी आवडना त्या मनशाक तुम्ही अशा पद्धतीन तेंडलेची भाजी करून दिया। चला पळोवन घेवया आयची भाजी आमी कशी करया ती। सगळ्यात पयली हांवें गॅशीचेर एक कायल घेतला। उगडास धरा की आमी ही भाजी बारीक फ्लेमीचेर करता। जेन्ना जेन्ना आमी बारीक फ्लेमीचेर भाजी करता पळय तेन्ना ती आनीक रुचीक लागता। कायलीन हांव हांगासर थोडेशे तेल घालून घेता। तेल गरम जाले रे जाले थोडीशी हांगासर हांव सासवां घालून घेता। ताच्या उपरांत हांव हांगासर बारीक कट केलेलो एक बटाट घेता। ह्या बटाटाक हांव आता तळसून घेता। बटाट्याचो रंग बदललो की समजपाचे की बटाट शिजलो म्हण। आता हांगासर हांव बारीक चिरलेली तेंडली घेता। तुम्ही अशी पद्धतीन तेंडली चिरू शकता। तुमकां जर दुसऱ्या पद्धतीन तेंडली चिरपाक जाय तशी बीन तुम्ही चिरू शकता। ताच्या उपरांत हांव नाल्लाचो किस घेता। हय, गोंयकारांक आमकां नाल्लाचो किस म्हणटा पळय तो जाय म्हणजे जाय। ते वेज जेवण आसूं किंवा नॉन वेज जेवण आसूं आमकां नाल्लाचो किस हो जेवणान जायच। आमी जास्त तेल घेवंक नासले ताका लागून हांव हांगासर उदकाचो वापर करता। ह्या भाजयेन आमकां इल्लें उदक घालपाक जाय जेणे करून ही जी भाजी आसा पळय ती उदकान बरी शिजोवन येता। हांगासर ही भाजी आमी बरी शिजोवन घेवया जेणे करून हो नाल्लाचो किस आनी बाकीचे जे बटाट बीन आसा पळय ते बरे ह्या तेंडलेच्या भाजयेन मिक्स जातले आनी बरे तरेन शिजोवन येतली ही भाजी। हिका आनी टेस्ट येवपाक लागून आमी हेचेर ताट धाकून घेतली आनी ताच्या वयर घातली उदक। मदीं मदीं तुम्ही पळोवन घेया ही भाजी शिजली काय ना ती। वयरचे उदक सोंपले की तुमकां कळटले की सकयली जी भाजी आसा पळय ती मातशी तरी शिजोवन आयल्या म्हणून। माझी ही भाजी आसा पळय ती मातशी तरी शिजोवन आयल्या। तुमकां जर सुकी भाजी करपाक जाय जाल्यार हांगासर तुम्ही जास्त उदक घालनाका पण मदीं मदीं तुमकां पळोवची पडटली की भाजी लागना पळय ती। ताच्या उपरांत हांव हळद पावडर आनी चवी पुरतें मीठ घालून घेता आनी सगळें हे जे आसा पळय ते मिक्स करून घेता। भाजयेक आमच्या मातशी तिखटसाण येवपाक जाय ताका लागून हांव 2 सुक्यो मिरच्यो घालून घेता। तुम्ही जाय जाल्यार हांगासर जिती मिरसांग पण घालू शकता। आणि आता परत ढवळून घेवया। हांगासर ही भाजी आनीक चविष्ट करपाक लागून हांव हांगासर मसाला मॅजिकचो वापर करता। तुम्ही जाय जाल्यार हांगासर गरम मसालो पण घालू शकता पण मसाला मॅजिकान हांगासर आनीक वेगळी चव येतली। ही भाजी पळोवन रूच येयली न्हू तुमकां? चला तर 3 मिनटाच्या भितर ही भाजी करूया आनी आमच्या सगळ्या घराकडली जी मनशां आसा पळय तांकां इम्प्रेस करूया। तुमगेर जर कोण तेंडलेची भाजी खायना जाल्यार अशा पद्धतीन तुम्ही ताका तेंडलेची भाजी करून दिया। पळयात दुसरे फावट न्हू तो मनीस तेंडलेची भाजी खावपाक विटपाक ना। हय, आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करपाक विसरूं नका आनी हो चॅनल आसा पळय जाता तितलो तुमच्या भावांक भयणांक जाय तितल्या तुमच्या सयऱ्या धायऱ्यांक शेअर करा हो व्हिडिओ।